माझ्या आईचो मणी असलो तो कोणे तरी चोरान पळून गेलो आणि आमी पुलीस स्टेशनार गेली. पुलीस स्टेशनार म्हाका अशें सांगलें की तुमची चूक आसा, तुमी भांगर कित्याक घालतात. पुलिसान तुमकां सांगलें अशें उलट अशें सांगलें आणि त्या वेळेर कोविडचो टायम आसलो आणि म्हाका अशें सांगलें की तो बिचारो चोर जो आसा तेज्या कडेन कांय पयशे ना म्हणून ताणें चोरी केली. आतां म्हणून म्हाका त्या सिच्युएशनाचो भयंकर राग येयलो. म्हणजे आमी एक सामान्य मनशां सारकी, म्हणजे आमचेर अन्याय जाला म्हणून आमी तुमच्या कडेन न्याय मागपाक येयल्या जाल्यार आमकां अशी उत्तरां दिवप तें म्हाका खंय तरी खटकलें. म्हणून हांवें विचार केलो की हांव हेचेर एक आवाज उठयतलें. म्हणजे लेखणी हें म्हाजें शस्त्र आसा आणि हांवें तसलो एक लेख बरयलो आणि लोकमताक धाडून दिलो आणि लोकमतच्या संपादकान तो प्रकाशीत केलो आणि त्या पद्दतीन म्हाजो पयलो लेख न्याय मिळेल का न्याय हो लोकमतार प्रकाशीत जालो आनी थंयच्यान ही सुरवात जाली. हो लेख तुमच्या पुलीस स्टेशनार वाचलेलो लोकांनी? सगळी कडेन पुलीस स्टेशनभर फिरलो तो, पण आमचें भांगर काय अजुनूय मेळ्ळें ना, पण म्हाजें पुस्तक उबें जालें.